Espírito soruya Iso aso amche purbiso No pekitro sunikauya Suram chitale etai koru Soto sanula soduya Kusin perdunam chikasa Vivak purbit moima Nirotore divya Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे सर्वेस्वर तुमची सवय असो तुमची सवय असो मोगाल बावा भयणीनो 9 दीस ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून आमची पात्रोन सासवंत आदाराची मारीची परब मनोवंक आमी जमल्या आयचो विशय जेजूक अणभवून बापाचें काळीज आपणावंक मारिया आमचे पासत माग देवान आमचो खूब मोग केलो आमच्या मोगा पासत देवान हो आख्खो संवसार रचलो आनी आपल्या एकल्याच पुताक हे संवसारांत धाडलो आमकां पातकांतली निवारूंक जेजू देवाचो पूत जावनूय खालदिकायेन आनी पेल्याच्या मोगान जियेलो ह्या संवसारांत सगळेंच बरेंपण ताणें शिपडायलें देवान दिल्लें कार्य जेजून शार्ती पावयलें देव कितलो काकलुतसार आनी मोगाल हें आमकां जेजूच्या कोरन्या आनी शिकवणे वरवीं कळून येता मारिया देवा पुताची आवय जावनूय दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान बोल्ली दुसऱ्यांच्यो गरजो तिणें वळखून घेतल्यो आनी दुसऱ्यांच्या आदाराक ती पावली तर हींच तत्वां आपणावून आमच्या गोळाब्यांत तशेंच ह्या समाजांत बरेपण शिपडावंक पेल्याच्या मोगान आनी हुस्क्यान बोल्लोलीं मनशां जावंक मारयेचे विनवणेन बापाचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत मागुया बावळीनो हे मीस आमी क्रीड भाशेन भेटयता हे गांवांत रावतल्या बावयणां खातीर आमचे गांवची जायत जाणां घोडी पिडेन आसात परदेसान आसात जिवितान घोडी थोडी दुखवलोली सांडलोली आसा मारिया सदांच आदार दितली माय ही मायेक तांकां राखची आनी सांबाळची हे वेळार सगळ्या आख्ख्या संवसाराक शांती समाधान बोगसणे काकलूत मेळूं म्हणूय बी मागुया तशें क्रिस्तांवा मदें एकवट वाडोवंक क्रिस्त एकटोच गवडी आमी ताची सगळ्यो शिड्यो कश्यो एकवटान जेवंक दुनिया आमकां पाव म्हूण मारीक फुडें घालून आमचे आवडे आमची चिंतनां बापा मुखार दवरुया आनी जायती पावटी आमच्या जिवितान मारये भशेन देवाची खुशी करूंक मारयेन सांगलें देवाची उतर पाळूंक जायती पावटी आमी चुकल्या ह्या वेळार काळजांतल्यान दूख धरून देवाची आनी एकामेकाची बोगसणे मागुया
हांव पदकी पदकी सून पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे बसत भाग्योन सदां सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच फुडें वचपाची भलायकी तूं दी आनी बागेवन आंकवार मिती मारीक विनवणी हे जिणेच्या दुखांतले आमकां सोडूय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान चोचयेताने रासवोर चलयता ससनाच्या ससना.
प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. स्वर्गार देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी तातूंत कोराराची भेट दिश्टी पडली. आनी उपरांत स्वर्गार एक मोठी कुणा दिश्टी पडली. सुर्या न्हेसलोली एक बायल, तिच्या पांया तळात चंद्रीम आनी तिचे तकलेर 12 नोकेत्राचो मुकुट. ती बाळूंत जावची आसली आनी तिच्या प्रसूत वेणीक लागून ती बोबो उयेली मारताली. आनीक एक कुणा स्वर्गार दिश्टी पडली. एक वरिश्ठ तांबडो लाल 7 तकल्यांचो आनी 10 शिंगाचो आर. ताचे दर एके तकलेर एक मुकुट आसलो. ताणें आपले शेपडेन मळबावेल्या नोकेत्रांचो एक तिसरो वांटो कोसळावून संवसारांत उडयलो. आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक प्रसूत जावंक आसली ते बायले मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. लोखंडाचे भेटकाटेन सगल्या पोरजांचेर राज चलयतलो तो. तिच्या भुरग्याक नीट देवा सरशी आनी ताचे सदरे सरशी उबारून व्हेलो आनी बायल ओरोण्यांत पळून गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केल्लो. तेन्ना स्वर्गार एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें तारण, पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दखल जाली. देवाचें उतर हे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. Sorves para sove Urgota Kalis macie. सगळी म्हणूया. Sorves para sove Urgota Kalis macie. Sorves para sove Urgota Kalis macie. Mocha deva sove por Makamele. Mocha दुश्मनाची porva corina. कारण तुवें म्हजी सोडवण केली. म्हूण हांव संतोस्ता. जबाब. Sorves para sove Urgota Kalis macie. Polistaचे दोन मोडले. पुन्हा सोबताचे बोल वाडले. पोटभर जेवताली तीन दीस फोडो जोडपाक वेता. पूण बुकीन मोरताली ती आनीक वावराक वचना. 5 बायल 7 फावटी आवय जाता. पूण जायत्या भुरग्यांची आवय आतां बुजवण ना. जबाब. Sorves para sove Urgota Kalis macie. Sorves por morondata ani jivitita. Kontan devoita ani tu soli bair kata.
Survis por durbol kai data आणि ग्रेस काय दिता तोच दोन निर्शेवटी द्या आणि वयर उबारता Sopa. Solves para solve Morgota Kalis noche बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप बाबा भयणीनो खरेंच मन्नाची न्हीद न्हिदल्यात तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपणूय आयलें आनी जशीं आदावान सोवें सोगलीं मरतात तशींच क्रिस्ता सोवें सोगलीं पुनर्जिवन जातलीं पूण सोगलीं क्रमा प्रमाणें आपल्या जाग्यार पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सोगलीं उपरांत सगल्यांचो प्रधानाचो अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपलें राज देवाचे बापाचे आधीन करतलो कित्याक आपल्या सगळ्या दुस्मानाक पांयां तळा मस्ती पर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय भस्म जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मरण खरेंच देवान ताच्या पांयां तळा सगल्यो वस्तू घाल्यात सगल्यो वस्तू ताचे काला घाल्यात अशें म्हणटना जाणें तो ताच्या खाला घाल्यात ताका मात दवरूंक जायना जेन्ना सगल्यो वस्तू ताचे आधीन जातल्यो तेन्ना तोच पूत आपणाचे आधीन सगलें केलां ताचे आधीन आपणाकूच करतलो हे पोरी सोगटां सर्वाचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो देवाचें उतोरें उद्गाराक सगळीं उबी रावया Surface product, soy, 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 soy. Surface product, soy, 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 soy. Surface product, soy, soy. Soy, soy, surface product, soy, soy. Kuni baboy, kushi sukli. Surek podan, raunya mami. Iklim bore, iklim bore. Iklim sobi, sobi. Surface product, soy, 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 soy. Surface product, soy, 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 soy. Surface product, soy, soy. Soy, soy, surface product, soy, soy. Surface por तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. Luca pormoni Gesù Christa Gesù portoma
सौम्या त्या दिसांनी मारिया उठली आणि जुदाच्या दोंगरार आसत्या एका शारान दडवडान गेली आणि साकारेसाच्या घरांत भितर सरून तिने एलिझाबेथीक नोमान केले. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. आनी व्हडल्या ताड्यान तिणें म्हळें, ओस्तोऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सुमयाची आवय म्हजे सोरची येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें? तर पडे तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. मारयेन म्हळें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा म्हज्या तारक आसोवें म्हजो जीव मुरगडटा. आपले ल्हानवीक चाकोनीचेर ताणें आपली दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणके ताची दया. आपल्या बावल्याची तो सक्ती दाखयता. काळजान गर्व धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता पूण कालत्या मनशांक वयर उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुटीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक नितेकाडी केल्ली बासावणें पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथेशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानिये वाकानी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबा भयणांनो, खुर्साचेर जेसू उमकळटा. खुर्सा म्हणी ताची माय सायबीण माय ताका सांगात करता. आनी असल्या वेळार जेसू आमकां जोआच्या शुभ वर्तमानान 19व आवेसवर 26वी ते 27वे वडींत आमकां जेजूची उतरां मेळटात. ओस्तोरे, हो तुजो पूत, पुता ही तुजी आवय. बाबा भयणांनो, खुर्साचेर रावन जेसू आपणाची माय, जेका आमी शाश्वत आदाराची माय ओ पेरपेज सुकूर म्हूण हांगासर वळखता आनी तिची परब आमी समोर उमता, ते सायबीण मायक जेसून आमकां दिली आमची माय करून. आनी भाव भयणांनो, हो जेजू आपणाचे मायक आमकां कित्याक दिता? कित्याक हे संवसारांतले आमी पयण करता आसतना तिचो आदार, तिचो आलाशिरो आमकां सगल्यांक मेळचे खातीर. आनी हाकाच लागून आयज काय बरो हे परबेचो विशय. जेजूच्या अणभवान बापाचें काळीज आमी सायबीण माय लागीं मागता. आमचें मागणें आमकां बापा सारकेलें एक काळीज दी माये. भाव भयणांनो, हें मागणें आमी आज मायक करता आसतना बापाचें काळीज कसलें? हाचो जबाब आमकां परतून जोआचें शुभ वर्तमान 3रो आवेसवर 16वी ते 17वी वड दिता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की सगल्याचे सोडवणे खातीर आपणाच्या एकल्याच पुताक धाडलो. तर भाव भयणांनो, बापाचें काळीज कसलें
आमकां सगल्यांक सोडवून दितलें आपणाच्या पुताक दिवन आमकां सगल्यांक मोगान विंगयतलें बापाचें काळीज. आज हे सोडवणेचें काळीज आमकां मागता आसतना आमी कशीं आमच्या जिवितांतल्यान हें बापाचें काळीज आमकां आपणायतले. हाचो जबाब आमकां सायबीण माई दिता. काणा गांवांत लग्नांत आसतना जोआचें शुभ वर्तमान दुसरो आवेसवर 5वे वणींत आमकां मेळटा. हें बापाचें काळीज सायबीण मांयच्या आमकां सांगण्यांतल्यान मेळटा. म्हजो पूत सांगीत तितलें तुमी करात. हें बापाचें काळीज तर आमकां मेळटलें तीच सायबीण माय आज आमकां सगल्यांक म्हणटा म्हजो पूत सांगीत तितलें तुमी करात. आनी भाव भयणानो तिचो पूत आमकां आज कितें सांगता. आज हांगासर कुरपावाड्यांत ही परब समोर रमतल्यांक तिचो पूत आज आमकां कसलो संदेश दिता. एका दिसाकूय एका इस्कॉलांत भुरग्यांक निकतोच इंटरवाल पडलेलो आनी तरेकवार भासांनी खंय भुरगीं आपणाचो इंटरवालाचो वेळ पासार करतालीं. थोडीं खंय भुरगीं आसलीं तीं धांवून खेळटालीं. दुसरीं आसात आपणाचें टिफीन उगडून मामी डॅडीन आपणाक कितें दिलां खावपाच्यो वस्तू आसात ती खंय खातालीं. त्या स्टाफ रुमांत टिचरी बसून विसव घेतालीं. हे तरेन तरेकवार भासांनी जेन्ना भुरगीं तशींच टिचरी विसव घेता आसतना 4 जाण खंय 10वेच्या वर्गांतले चेडे हो वेळ दुसरेच भाशेन पासार करूंक चिंतात. कितें करतात? हे चौगूय जाण खंय मातशे तवनाशी वादीव भुरगे कशे आसले आमी इंग्लिशींतल्यान म्हणटले दे वर मिस्चिवस स्टुडंट्स. हे खंय 4य जाण प्रायमरी सेक्शनांत वेतात. दुसरेच्या वर्गांत एका चेड्याक धोत्तात. धाकटुलो भुरगो गिन्यानान बाबडो खंय ओस्कोत आसलो. परतून आमी इंग्लिशींतल्यान म्हणटले डिफरंटली एबल्ड आदी म्हणटाले मेंटली रिटार्डेड. आमी लोलो म्हणल्यार जाता तसल्या खंय एक साद्या भुरग्याक हाडटात आनी कितें करतात ताका खंय ग्रावंडाचेर वतात भायल्यान आनी ग्रावंडाचेर खंय ताका जमनीचेर बसयतात. जमनीचेर बसोवन 4य जाण खंय ताचे सर भोंवतणी रावतात. आनी आतां एक खेळ सुरू करतात. खेळ कसलो? आपणाच्या बोर्सांतले खंय पयशे काडटात, कॉयन काडटात, रुपयाचे 2 रुपयाचे आनी ताच्या खंय तोंडा बराबर मारतात. हो ताचो खेळ. आनी जितले फावटी खंय ताच्या तोंडार पडटा व्हडल्यान खंय बोबो उयेली मारतात आनी हांसतात. धाकटुलो बाबडो भुरगो खंय आपणाची फकाणां करतात हें खंय ताका कळना. जेन्ना तो गिन्यानान ओस्कोत आसलो तो बाबडो खंय ते पयशे मारतात आपणाच्या तोंडार मारतात ते पयशे खंय धरूंक चिंततालो आनी बोर्सांत घालूंक चिंततालो. पूण बाबडो एक कॉयन खंय धरता म्हणसर दुसरो खंय ताच्या तोंडा बराबर बसतालो. इल्ल्याशाच वेळान ताणें खंय हो खेळ सुरू केलो. ताचे खंय नाकांतल्यान रोगतां व्हांवूंक लागलीं. आतां 4 जाणांनी खेळ सुरू केल्लो. इल्ल्याशाच वेळान आनीक खंय 4 जाण ताका एकठांय जातात. आतां 8 जाण त्या भुरग्याचेर पयशे मागतात. 8 जाण आसात ते 16 जातात आनी हे तरेन 5 मिनटां भितर अर्दें मायज इस्कॉल खंय त्या भुरग्या समोर भोंवतणी आसा. थोडीं भुरगीं खंय हाका अदीक नेट दितात. जितले फावटी ते पयशे मागतात तेन्ना खंय ताका अदीक नेट दितात. दुसरीं भुरगीं खंय थोडीं आसात ते धाकटुल्या भुरग्याचेर चुरचुरे करतात. पूण भाव भयणानो हाचेर खंय इतले पयशे पडटात नाकांतल्यान आनी ताच्या तोंडांतल्यान खंय रोगतां व्हांवूंक लागतात. पूण हे भुरगे खंय कांयच पडनात. तेन्ना एकलें भुरगें खंय धांवता धांवता आनी स्टाफ रुमांत वेता आनी टिचरीक आपयता. टिचर एकल्या भुरग्याक मारतात बेगीन यो. ही टिचर खंय धांवून धांवून येता. धांवून धांवून आयल्यार इतली गड्डी खंय आसली तातूंतल्यान खंय वाट कोत्ता म्हणसर टिचरीक खंय उशीर जालो. पूण भाव भयणानो एक गड्डेंतल्यान वाट करून जेन्ना भुरग्या सरशीं पावली तेन्ना टिचरीन खंय एक अजाप जाता तसलें चित्र पडयलें. टिचर खंय त्या भुरग्या सरशीं पावचे आदीं 10वेंतल्या वर्गांतलें एकलें चेडूं त्या धाकटुल्या भुरग्या सरशीं पावता. ताका खंय घट वेंग मारता. आपणाक खंय ताका आपणाच्या खांके तिके भाशेन धरता. इतले म्हणसर खंय सगळे चेडे जीं भुरगीं आसात तीं खंय ताचेर आतां पयशे मारतात. जायते जाण खंय ताची फकाणां करता. पूण कोणाकूच भियेनासतना हें चेडूं खंय
त्या धाकटुल्याक आपणाचे गोट वेंगेन धरून ताका थंयसर लोकूय सालवार करता, भायर काडटा. भाव भयणीनो, हें पळोवन टिचरकूय खूब अजाप जाता. इतलीं भुरगीं असलीं, एकल्याच भुरग्याक काळजी जाली ह्या धाकटुल्या भुरग्याक थंयसरलो सालवार करूं. तेन्ना ही टिचर ह्या चेडवाक विचारता. त्या चेडवाचें नांव खंय कॅथी आसलें. ताका खंय विचारता, कॅथी, इज दॅट लिटल बॉय युअर ब्रदर? ताका खंय विचारता, तो धाकटुलो भुरगो तुजो भाव तो? ते खंय सांगता, ना टिचर, तो म्हजो भाव न्हय. फुडें खंय टिचर विचारता, इज युअर नेबर? तुजो शेजारी तो? ते खंय सांगता, तो म्हजो शेजारी न्हय. फुडें खंय विचारता, इज युअर फ्रेंड? तुजो इश्ट तो? ते खंय सांगता, तो म्हजो इश्टूय न्हय. तेन्ना खंय टिचर विचारता, तो तुजो सोयरो? आनी केते खंय सांगता, तो म्हजो सोयरोय न्हय. तेन्ना खंय टिचर विचारता, तो तुजो भाव न्हय, तुजो सोयरो न्हय, तुजो इश्ट न्हय, तुजो सोयरो कोणूच न्हय, जाल्यार तुवें ताका कित्याक सालवार केलो? वाय डीड यू सेव हिम? आनी तेन्ना खंय भाव भयणीनो, हें केते चेडूंकूय सादेपणान उदगारता. टिचर, my mom said, whatsoever you do to the least of my brethren, that you have done unto me. ते खंय सांगता, टिचर, म्हज्या मायन सांगलां, जें तुवें ल्हानांतल्या ल्हाना बाबा भयणांक केलें तें तुवें म्हाकाच केलें. आनी निमणीकूय ह्या चेडवाचीं उतरां जी आज म्हाका जाय. तुमी जेन्ना घरा येतात तेन्ना तुमी तुमच्या जिवितांतल्यान पाडलेलीं. निमणीकूय त्या चेडवाचीं उतरां, टिचर, I have saved Jesus. टिचर, हांवें जेसूक सालवार केला. कित्याक मायन सांगलां, जे ल्हानांतल्या ल्हाना बाबा भयणाक केलें तें तुवें म्हाकाच केलें. भाव भयणीनो, जेसू आमकां कितें सांगता? सायबीन माय म्हणलेलें, म्हजो पूत सांगीत तितलेंय तुमी करात. जेजू कितें सांगता? मातेवाचें शुभ वर्तमान 25 अवेसूर 40 वोड. जें तुवें म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना बाबा भयणाक केलें तें तुवें म्हाकाच केलें. तर बापाचें काळीज जर आमी आपणायतल्या जाल्यार जेजूची शिकवण आपणावून आमी दर एका मनशा सवय जेजूचो रूपकार पळोवचो आसा, जेजूची सेवा करची आसा, जेजूचो मोग करचो आसा, जेजूक सोडोवचो आसा. भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप चिंतान आयकलां जाल्यार आयचें पयलें आनी दुसरें वाचप आमकां पयल्या वाचपान सायबिणीचें वर्णन प्रकाशनेच्या पुस्तकांतल्यान आमकां मेळटा. एक वस्तोरी मुकुट घालून मेळटा, 12 नखेत्राचो मुकुट. ही आमची सायबीण माय. जाल्यार थंयसर ती एका पुताचें चित्र आमकां मेळटा. हो पूत कोण? तिचो पूत जेजू. कित्याक गालासकाराचे चिटीन बागेन पावलो आमकां सांगता, काळ भोल्ल्या उपरांत देवान आपणाच्या पुताक धाडलो आनी तो एके ओस्तोरेक जल्मलो. आयचें दुसरें वाचप आमकां उगडास करता. बापान ह्या जेजूक कित्याक धाडलो? ताका कित्याक पुनर्जिवंत केलो? पुनर्जिवंत केलो आमकां सगल्यांक मरणांतलीं सोडूंक, आमकां पातकांतलीं भायर काडून आमकां कुरपेच्या जिवितान भरूंक. भाव भयणीनो, जाल्यार हे सायबीण माय हे बापाचें काळीज आपणाच्या जिवितान कशें आपणायलें? शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां 3 पावंडे मेळटात. तिणें पयले सुवातेर ती बापाची आज्ञा आसा, बापाची खुशी आसा, ती मोगान स्विकारता. आमी तो लुकाचें शुभ वर्तमान पयलो अवेसवोर 38 वोड वाचीत जाल्यार सोबीत उतरां मेळटात. जेन्ना देव तिका सांगतात, तुका आपणाच्या पुताची माय जावंक वेंचून काडल्या. सायबिणीची उतरां, ही आसा हांव दोनयाची चाकून जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे. भाव भयणीनो, सायबीण माय देवाची आज्ञा स्विकारता. पूण दुसरो पावंडो आसा, कशी स्विकारता? गोरवान न्हय. देवान आपणाच्या पुताची माय जावंक वेंचून काडल्या देखून ती गोरवान बरोना. आमकां शुभ वर्तमान सांगता, तीच म्हणटा, गोरविश्टांक सदरा वयले शेवटिले, पदवेदारांक खाला उडयले, पूण ल्हानविकांक वयर काडले. ही ल्हानविकाई सायबीण माय सवय आमी सगलो वेळ पळयतात. आपणाच्या जिवितान ते आपणाचें चिंतिना. ती तर देवाचे कुशेक वय म्हणटा, म्हाका तुका जेजू दिवचे खातीर. आमकां ती उस्क्यान बोललेली ओस्तोरी कशी मेळटा तो दुसरो पावंडो तिच्या जिवितान आमी पळयतात. आमची माय सदांच ल्हानविकायेन जियेतली माय.
आनी तिसरो पावंडो तिच्या जिवितांतल्यान पळयतात. तिणेन आमकां एक व्हडल्यांतलें व्हडलें दान दिलें. आपणाचो पूत आमकां दिलो आनी तीच आमकां घडये सगल्यांक आज म्हणटा, म्हजो पूत सांगीत तितलें तुमी करात. भाव भयणीनो, आज हे सायबिणीक आमी हांगासर मान दिता आसतना तिचो पूत आज आमकां जोण एकल्याक कितें सांगता. पयलो संदेश आमच्या जेजूचो, सायबिणीचो आनी सायबिणीच्या पुताचो. बापाचें काळीज तो तुमी आपणावंक सोदतात जाल्यार तुमच्या जिवितांत सदांच भावार्थाची मनशां जायात. सगळ्या वेळार देवाचेर विस्वास दवरात. भाव भयणीनो, जिवितांत आमकां जायत्यो अवघडाई येतात, जायते कश्ट त्रास येतात. आतां पळयत जाल्यार एक कोवीड पिडीक लागून घडये आमी सगळीं तरेकवार भासाचे कश्टांक सांपडल्यात. असल्या वेळार एक सोत उगडास दवरुया. बागेंत पावलू रोमकाराचे चिटीन आमकां म्हणटा, देव सर आमच्या सांगाताक आसा, आमचे आड कोण आसत. इफ गॉड इज विथ अस, हू कॅन बी अगेन्स्ट अस. भाव भयणीनो, देव तर आमच्या सांगाताक आसा, आमकां कोणाच्यारूच आमकां पयस काडूंक जायना. तो आयचो पयलो संदेश आमचे मायचो आमकां बापाचें काळीज तो तुमी आपणावंक सोदतात, तुमचो भावार्थ, तुमचो विस्वास त्याच देवाचेर दवरात. भाव भयणीनो, कांय काळ फाटीं एकलो दोतोर इंग्लंडाचो आपणाचो अणभव सांगून म्हणटा, घडये आज तो आमकां उपकाराक पडत. तो म्हणटालो, आपूण व्हडलो दोतोर, न्यूरो सर्जन, तकलेचो दोतोर, आनी आपणाक दिसतालें देव म्हणल्यार ह्या संवसारांत ना. कित्याक म्हज्यान कितेंय करूं येतालें, कित्याक हांवें कितल्या जाणांक मरणाचे तोणींतले हांवें साल्वार केल्ले, व्हडलीं व्हडलीं ऑपेरासां करून. आनी हांव चिंततालो म्हाका देव नाका, देवाची गरजूय ना. पूण तोच म्हणटालो, तो खंय एक दुसरे देशांत गेल्लो तेन्ना ऑपेरेसां करून ताका खंय फोन आयलो, तुज्या पुताक एक्सिडंट जावन तो खूब गंभीर परिस्थितींत आसा. आनी दोतोर म्हणटालो, हांव बेगीन बेगीन थंयसर पयली फ्लायट घेवन आपूण हॉस्पिटलांत गेलो. हॉस्पिटलांत ऑपरेशन थिएटरा भायर दुसरे दोतोर, म्हजे बाराबरचे दोतोर म्हाका येवन सांगूंक लागले, नो चान्सीस, ओन्ली गॉड कॅन सेव युअर सन. आपणाक तांणी सांगलें, तुजो पूत आनी साल्वार जावचो ना, फकत देवाचेर विस्वास दवर, देवान मिलाग्र केली जाल्यार. आनी दोतोर म्हणटालो, इतलो हांव गिन्यानान हुशार आसतना, इतल्या जाणांक हांवें साल्वार केल्ले आसतना, आज म्हजोच पूत थंयसर वडवडोन मरतलो आनी हांव लाचार कसो जाल्लो. आय वॉज हेल्पलेस. त्या वेळार तो म्हणटा, आपूण जायत्या वर्सांनी त्या हॉस्पिटलाच्या कोपेलांत गेलो, 7 दिसां मुखार हांवें दिमी घातली आनी अशें मागणें केलें, गॉड, इफ यू आर रियली देयर, प्लीज सेव माय सन, आय एम सॉरी. हांवें मागणें केलें, काळजांतलें मागणें केलें, देवा तूं खरेपणी आसाय जाल्यार म्हज्या पुताक साल्वार कर. आनी भाव भयणीनो, हो दोतोर म्हणटालो, फादर, हांवें तातूंतल्यान एक अणभव घेतलो, म्हज्या पुताक देवान साल्वार केलो आनी त्या दिसा सावन म्हाका एक सोत कळोन आयलें, गिन्यानान तूं कितलोय हुशार जावं, तुज्या बोड्सांत कितलेय पयशे आसूं, देवा मुखार तूं कांयच न्हय. भाव भयणीनो, आयचो पयलो संदेश आमकां सोंकल्या, देव जर आमच्या सांगाताक आसा, आमचे आड कोणाच्यानूय आसूंक जायना. तो देवाचेर आमचो विस्वास घट्टी रावया. दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो, बापाचें काळीज आसलेलो मनीस आपणाच्या जिवितांत सदांच दुसऱ्याचें बरें चिंता, निस्वार्थी मोगान आपणाचें जिवीत भरता. उदीक करून आमचो पाप साहेब आमकां सगल्यांक उलो करून म्हणटा, मेक युअर फॅमिलीज टेम्पल्स ऑफ सेल्फलेस लव. आमच्या पाप साहेबाची कांय बरी शिकून आमकां, तुमचे घराबे मंदिरां निस्वार्थी मोगाची मंदिरां करात. भाव भयणीनो, आज आमी सगळीं घराब्यांत वचुया. हांगासर घराब्यांतली घडये आवय आसात, बापूय आसात, पूत आसात, धुव आसात, सासूमाय आसात, सुनो आसात, शापाय आसात, शामायो आसात. आज सगल्यांनी विचार करचो, म्हज्या घराब्यान सुख शांती आसा काय, म्हज्या घराब्यान दुसऱ्याचें चिंतप आसा काय. भाव भयणीनो, आज एकल्यान विचारचें, म्हजो घराबो तर बरो जातलो, पवित्र आत्म्याचें मंदीर, निस्वार्थी मोगाचें मंदीर जातलें जाल्यार जोण एकल्याचेर दल्लेलें आसा. एकल्यान विचार करचो.
हांव म्हज्या घराब्या खातीर तो खुशाल दवरूंक हांव कितें करतां. भाव भयणीनो, आमी पाद्री जायते फावटी चुकले. फकत आवय बापायक सांगूंकूच उरले, तुमच्या भुरग्यां खातीर सॅक्रिफीस त्याग करात. आज म्हजो संदेश हांगासर जीं भुरगीं आसात, तरणाटीं आसात, तांकां खेरीत संदेश म्हाजो. कित्याक कांय काळ फाटीं मडगांवां नुस्त्याचो बाजार आसा, थंयसर हांव नुस्तें घेवंक गेल्लो. आनी नुस्तें घेता आसतना थंयसर आसलेली एक भयण म्हाका म्हणूंक लागली, जेन्ना हांव पाद्री म्हूण कळ्ळें तेन्ना पयस आनीक एक नुस्तें विकतेली भयणीक बोट दाखोवन म्हणटाली, फादर, ही ती बायल आहा न्ही, आज 5 दीस जाले जोरान बाजता, तरी आसतना हांगासर नुस्तें विकूंक येता. जेलांत हात घालून घालून तिची परिस्थिती खूब बिगडल्या. फादर, आमी सांगल्यार आयकना, येना काय म्हळ्यार आयकना. तूं पाद्री न्ही, तुज्या कडेन आयकत. फादर, भाव भयणीनो, हांव खरेपणी तिचे सरशी गेलो. मुखार म्हळ्यार बाबडे पळयल्यार कोट्टाले, खूब बरी नासली. हांवें म्हणें, आगे माय, तूं कित्याक येताय? तुजी भलायकेची काळजी घे, भलायकी बरी जातूच येल्यार पुरो. म्हाका पळोवन म्हणूंक लागली, फादर, हांवूय जाणा हांव बरी ना, पूण कितें करूं फादर? 2 धुवो आसात. घोव मेल्यार 5 वर्सां जालीं. व्हडली धूव 12वेंत शिंकता. तिणें म्हाका सांगलां, लेटस्ट मोबायल आसा तो घेवन दिना जाल्यार कॉलेजीकूच वचपाचें ना. फादर, ते मागता त्या मोबायलाक 30-40 हजार पडटात. फादर, इतले पयशे म्हजे लागीं नात रे. फादर, हांव कितें करूं? बरी ना म्हूण घरा रावल्यार मोबायलाचे पयशे येवचे नात. फादर, मोबायलाचे पयशे येनात जाल्यार म्हजी धूव आपणाचें इस्कॉलूच सोडीत. फादर, आनी निमणी तेची उतरां, आमची भलायकी खंय आहा रे फादर? भुरग्यांगे खुशालकाय आमगे खुशालकाय न्ही. फादर, प्रितीच्या भाव भयणीनो, आपुरबायच्या भुरग्यानो, आनी हांगासर कोणेच म्हणचें न्हय, फादरान बरेंच दिलें, हांव दिवंक येवंक ना, पूण पोत्तें जाल्यार तुमचे लागीं मागूंक आयलां. कित्याक जायतीं आवय बापूय भुरग्यां खातीर खूब त्रास काडटात. थंयसर UK आसात, गाल्फाक आसतात, थोडीं अमेरिकेक आसात, थोडीं कडेन बोटीचेर काम करतात. झाडां हालयनात थंयसर. कित्याक हे स्वातांनी ताचे सरशी हांव गेला. फाटलीं कांय वर्सां हांव भायर आसलो, आनी थंयसर जायते जाणांचे UK अमेरिकेक आसात त्या लोकांचे त्रास पडल्यात. आपणाच्या भुरग्यांक हांगासर कितें बरें मेळचें देखून थिंगा बाबडे त्रास काडटात. पूण हांगासर जायतीं भुरगीं आसात आपणाच्या मामी डॅडीक विचार करपी. व्हडलें कितें कोत्तात तुमी? फकत ड्युटी कोत्तात तुमी तुमची. तुमकां आमकां पोसूंक जायनासली जाल्यार ह्या संवसारांत तुमी कित्याकूच म्हण हाडलेलीं. आवय बापायची ड्युटी तुमकां पळोवपाची वय जाल्यार तुमकां तितलीच ड्युटी आसा. हे तुमच्या आवय बापायच्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसूंक, ताच्या दोळ्यांत दुकां हाडूंक न्हय. आपुरबायच्या भुरग्यानो, तरणाट्यानो, आज तुमचे लागीं हांव मागतां, विचारात, म्हजी मामी डॅडीक हांव सूख दितां वा ताचें जिवीत ह्या संवसारांत खूब त्रासाचें करता. आयचो दुसरो संदेश, सगलीं घरांत वचुया. बापायनी विचार करचो, म्हाका लागून खुशालकाय आसा काय? आवयांनी विचार करचो, म्हाका लागून म्हज्या घराब्यान खुशालकाय आसा काय? पूत धुवांनी विचार करचो, हांव घराब्यांतलें जिवीत खुशाल बरीत करता काय? आयचो दुसरो संदेश आमचे मायेचो, दुसऱ्याचें चिंतून आमचे घराबे मोगाची मंदिरां करुया. आनी निमणे सुवातेर भाव भयणीनो, तिचो पूत आमकां सांगता, हांव वाट, सत आनी जिवीत. जोआचें शुभ वर्तमान 14 आवेसवर 6वी वोड. आमकां निती स्वताचे वाटेन चलूंक जेजू आपयता. आनी थोड्याशाच दिसांनी आमच्या गोंयांत वेंचणुको जावच्यो आसात, इलेक्शन्स. असल्या वेळार हांवें म्हजें काडीज म्हूण कित्याचेर दवरलां? गोंयच्या बरेपणाचेर, समेस्ताच्या बरेपणाचेर, हो फकत म्हजेर. कोबार करतना कोण एकलो खंय राजकीय फुडारी जो एलिसांवांक बसलेलो आसा, तो खंय आमच्या एका पाद्री सरशी गेलो आनी पाद्रीची खंय फकाणां करून म्हणटालो, आरे फादर, तुमी कितलेय बोबाड मारात, हो लोक तुमचें खंय आयकता? आनी तो खंय म्हणूंक लागलो, चिंतान आयकात, जाणा फादर, हो लोक म्हळ्यार सुणी. सुण्यांक जे भाशेन तूं आडां उडयता ती तुज्या फाटल्यान चल्ली. ते भाशेन म्हणूंक लागलो खंय हो लोक, तुमी कितलेय सांगात, एलेसांवाच्या टायमार ताका थोड्यो बाटल्यो सोऱ्याच्यो उडय, थोडी चिकन ते जेवणा ताका फावो कर,
थोडे पयशे काड आनी ताच्या बोर्सान घाल. ही आडावडय ती रोखडीच येयली दोळे दाखोवन तुका मारलें मत. भाव भयणीनो, म्हजे विशीं आनी तुमचे विशीं आमच्या राजकीय जायत्या फुडाऱ्यांचें हें चिंतप. आज तुमी जोण एकल्यान विचारचें, हांव म्हजें कुसेंस, हांव म्हजें जिवीत, हांव म्हजें मत पयशांक विकूंक सोदता काय? देवा उतर आयकले उपरांत हुस्क्यान बोललोली आवय आनी हुस्क्यान बोललोली आमी तिची भुरगीं जावूंक आमच्या भावाताची उच्चारणी करूंक सगळीं आमी उबी रावया. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार पितार बापाक, बापाक, सरकार आनी पृथ्वीच्या असणाऱ्या आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या सुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, अगवाद मरे थंय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें खूब सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ल्या मागे देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्लो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, द्वितान जिव्यान मेल्ल्यांची मस्ती करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचे मोक्षणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. हे वेळार कांय मागणी तेच देवा मुखार दवरूंक ताची गोठाय आनी बळ आमकां मागुया. आमच्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या कुटुंबाचो हुस्को धरून कुटुंबांनी वादळ मारता तेन्ना बरे नेम कायद्यांनी आनी मोगान ती सांबाळूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी सेवा घेवंक न्हय पूण परजेची सेवा करूंक हे मनान बरे फुडारी विचून काडूंक आमकां आनी विचून काडटेल्यांक पवित्र आत्मेचो उजवाड मागुया. आमच्या कुटुंबाचे मन न्हय संवसारी आनी संवसार दाखयता ते वाटेन चलूंक पूण पवित्र कुटुंबाचे दिशेन आपली पावलां तांणी मारूंक तांकां बोल मागुया. अंकवार मारेन आपलें कालीज आनी मन घालून कुटुंबाचे बरेपणा पासत वावुरली
हेच तरेन आमी कुटुंबांत जेतना आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या सोवे मोगान आनी शांतीन जिवंक बापाचे बोल मारे वरवीं आमकां जण एकल्याक मागुया. विश्वासान केले आमची मागणी जेजू वाट सोत आनी जिवीत हें घट मनान दवरून जेजूच्या पावलांनी आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक आनी हे कोरोना व्हायरसाचे पिडेंतली आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. विश्वासान केले आमची मागणी थोडोस वेळ उगीच रावया आनी आमचें काळीज आनी मन दुन्याक गुप्तें करुया. बापा, ही आमची मागणी आयकून घे आनी हे तुजी पोरशीक तुज्या सर्गीच्या दाराळ देणेन भर. तुजो चेतान रासू चलयता ससनांच्या ससनाक. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गीत घेवया. C30 रुपये भांगार मागिनाय. रुपये भांगार मागिनाय आमको संसार तुझो सायबा आमची काळजा तुका उशीर तुका आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगान हांव देता आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगान हांव देता आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगान हांव देता आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगान हांव देता. म्हज्या भयणी भावानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लागी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या पुतान आंकवार मारितान चोलून घेतना तुजे आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्रेन पवित्र केलें आनी आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या आपातकांतली निवारून तो पवित्र करूं
म्हण आमी भेटून तुका मानता तशी जावं म्हण आमी मागता आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा सर काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो निधीयाक वार मारीक आमी नमान करताना एकाच थाळ्यान आमी तुका वाखाणटा तुका वोन दिता तुजी किर्ती पोरगोडटा आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची दिया वय जाली आनी सासणीक प्रकाशणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताची उदेशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटा तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सुकी तुका सर्वेस्पराची नावी येतात उत्सुकी तुका बापा खरोच पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कुश मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मोडले हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पास समोर पोरची ईश्वरीची वण जातू ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मोडले तुमी समेज कियात आनी हातले पिया ही म्हज्या रोगताची गा नवे आनी सासणी करचे रगो पातकांची बोगसणे मेळच्या तुमची पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारोतोले हे म्हज्या उगडासा कोरा भावार्थाचो गुट पुरगोटुया
Jesus, Chivo Sara, Jesus, Noviane Tolo, Jesus, Melo, Jesus, Melo, Jesus, Chivo Sara, Jesus, Noviane Tolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन बसता आनी जेजूची कुड्या रोगोस शेवतल्या आमा सुनिस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजी पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो परवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची अदीक करून एमिसाचे भेटेन वांटो घेतात तितल्याय आमच्या भावा भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन सुसे भागीवंत धर्म दोता आमचो गोंयचो आस्कारी भाग्योन सुसेवास आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Jezu वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूता पवित्र आत्मेचे एकपणा सुरपोदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. अशें मोगाळ बाबळीनो आमची आवय हुस्क्यान बोललोली आवय आनी आमी तिची भुरगीं हुस्क्यान बोललोली जावची ह्या आवयची खुशी हे सावडे बापा मुखार दवरून आमकांच बापाक उबारून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्विस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सोंडाराज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरता. तर आमकां उदार काकुतीन सूर पातकांनी सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्याच क्रिस्ता तुवें दोरमदाक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पण जी पयसुबीच्या भावाताची दिसका तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूं सुद्दां एकवटान सांबाळ. चजी येता रासवो चुरयता ससनांच्या ससनाक. आमेन. सगळ्याची शांती सुद्दां काल तुमची सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी.
ओ तो शिशु मारे वरवीं आमकां फावो जालो पावतान ताका शिवतांव आनीक उस्क्यान बोलोली कशी आमी जियेतांव ती सगळीं सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी येवकार दितना गीत घेवया D31 मोगाल जेजू यो तूं यो भावण्यो कुमन्यांची मांडावळ आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतले उपकार मागता खंयसरूय लूट करिना जावं पूण जे भाशेन आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतात ते भाशेन तुमी बाबातान आनी माणसुगेन जेजूक शिवूंक तुमचे लागीं खालती विनंती
Baba poining pintu lepokyo. Jesuyo, Baba poining pintu lepokyo. Jesuyo, Baba poining pintu lepokyo. Kasa ramukyo, Chivit lepokyo. Jesuyo, Baba poining pintu lepokyo. मोगाळ जेजू, उंड्या रुपान तूं आमच्या किरकोळ काळजान तिकान करताय. कितली सुभागी आमी. ह्या व्हडा देण्या पासत आमी तुका आर्गां आनी दिनवासतांव. जेजू, तूं कितलो मोगाळ आनी दोयाळ. कुर्सार उमकोळटाना तुवें तुजे आवयक आमची आवय करून दिली. तिच्या पासत आमी तुका काळजाचे कोलायेक तावन दिनवासतांव. मारये, आमचे माये वरवीं तूं आमकां जायती देणी फावो करताय आनी आमचें जिवीत तुवें सुबा आशिर्वादान भरलाय. ह्या आनी हेर सगल्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दितांव. आमी तुका दिनवासतांव. Tuja moga
जेजू म्हाका तुज्या मोगान भेटू जेजू म्हाका तुज्या मोगान भेटू उभी राहूया प्रार्थूया कोण वडे बाबा घेऊन आकवार मारी काय समी नमान करताना तुवें आमकां सुरीच्या जेवणांत दोशी केल्या देखून संतोष बरी जावन विश्वासान आमी तुका उलो मारता ती आकवार मारीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सुरंडाराची भक्तीपणी चाकरी करून आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे तुमची सगळे सुम तुमचे सगळ्या सोरबेदी बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन मारी भशेन देवाची खुशी करूंक वचून यात क्रिस्ते शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार गीत घेऊया T42